ITI SCVTचो रिजल्ट येवंक ना म्हणून पॉलिटेक्निकच्या ॲडमिशनाक रावल्ल्या भुरग्यांक आनी त्यांच्या पेरंट्सांक ह्या गजालीचो त्रास जालो. हे प्रकरण स्किल डेव्हलपमेंट डायरेक्टरा कडेन पावलें. जे भुरगे आतां ITI करता 2 years डिप्लोमा तांकां एडमिशनाक आमकां हे मेळटा मिन्स चान्स मेळटा पॉलिटेक्निकान घेवपाक वेदर दे कॅन गो फॉर 2 years डिप्लोमा स्ट्रेट अवे जॉयनींग 2 years सेकंड इयराक जॉइन जावपाक दे कॅन स्कीप फॉर 1 year आफ्टर 2 years. बट आतां इश्यू कितें जाला 28क आतां थर्ड रावंड जालें आतां 28क फोर्थ रावंड आहा एंड आवर DTE डिपार्टमेंट प्लस पॉलिटेक्निक दे आर रेडी टू टेक आवर स्टुडंट्स फॉर सेकंड इयर. बट स्कील श्रमशक्ती भवनान आमी हांगा आसले आतां विचारपाक तेंचो रिजल्ट आहा तो आतां पब्लीश जावंक ना. विदीन 4 days तेंच्यांनी डिक्लेअर करले बाय म्हणल्यार 28क हांगा लास्ट रावंड आहा DTEन आनी हेंचो रिजल्ट जाता बाय थर्सडे ऑर फ्रायडे. बेश्टी 4 दिसाक लागून भुरग्यांचे 1 year वेस्ट जाता. तेच आमकां इश्यू जाता आनी ऑल द पेरंट्स आर कमिंग एंड आस्किंग फॉर द रिजल्ट इट्स एटलीस्ट 28क दवरला न्हू एटलीस्ट 1 week फॉरवर्ड करा. 1 week डेट आहा न्हू ते पब्लीश आतां फुडें करा. सुत्रा कडच्यान कळटा त्या अनुसार स्किल डेव्हलपमेंट डायरेक्टरान DTEक लेटर केल्लेलें आसा. लेटर अशें केल्लें आहा की जी एडमिशन डेट 28 तारखेक आसली ती 31 तारखेक आतां ठरयल्लेली आसा. SCVTचो रिजल्ट तो 28 ऑगस्ट म्हटल्यार सोमार ह्या दिसा जातलो. प्रुडंटा खातीर सायल मांद्रेकर.